हालेलुया. अर्गाव तुका जेजू, महिमा तुझो, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अद्यापच्या उतारम का फौजाला जो सुवांजेले एक 10 अध्याय वाक्य 22 तावन 30 वाक्यानुसार जॉन चॅप्टर 10 वर्स 22 to 30. हिवाळ्याचो काळ तो. जेरुसलेमान देवळाच्या समर्पणाची परब चलतली. जेजू देवळान सलमोवच्या चौकेन पासोयो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोवती वेडो घालून ताचे लागीं विचार लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें आजच्या आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत म्हणिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता ती कामां म्हजे विशयन साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सत म्हणिनात, कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवी दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोन काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सकडांपरास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोन व्हरूंक कोणाच्यांनी जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. आज जुदेवांचे आनी जेजू थंय एक तर्क, कित्याक जुदेव पुरा दुबावणत आसतले, कित्याक तांणी क्रिस्त म्हणून तांणी वळखून काण घेवना, सोडवंदार म्हणून वळखून काण घेवना. येतलो तांचो सुडका दिवचो तो सोडवंदार म्हणून तांणी वळखून काण घेतना. देखून ती सवाल करतात, आमकां स्पश्ट सांग, दुबावर कित्याक दवरताय म्हाका आमकां म्हणून. पूण क्रिस्त आमकां खंडीत जावन तरी पूण जेजू म्हणटाकले. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां. मस्त पटी जेजून परगट उलयला आनी क्रिस्त बापा विशयंत आनी बाप आनी हांव एकच मस्त संगती जेजून त्या परिजवा शास्त्री आनी जुदेव मदें उलयल्ली आसात. पूण तांणी तें खंयचेय सत मानलें ना. सांग पुरो तांच्यो मोतीत कुड्ड्यो जाल्ल्यो सांग पुरो. तांकां कांय समजलें ना त्या वेळार. पूण हांगा ते क्वेश्चन घालतात. जेजू म्हणटा पळय, तरी पूण कितें म्हळ्यार, बापाच्या नांवान हांव करता ती कामां पळोवन म्हणी म्हाका सत म्हणा. कितलीं अजापणे अद्भुतां केलीं सोम्यान, कितल्या मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें. आनी जुदेवा मदल्यान तांकां मानता तसलो तर लाजराक जिवंत उठयलें जेजून. सकट जुदेव ताच्या घरा गेल्ले, सकडांनी तांणी दोळ्यांनी पळयलें जेजू जिवंत करतना. आनी फोंडा सरसीन येताना जुदेव तांचे सांगत आसले, जाल्यार ते पातयले नात. बगार ताका जिशू मारूंक पळयलें. अवले पुरो संगती करता आसतना जेजू तांकां मुखामुखी सांगता, तुमी म्हाका सत मानिनात, कारण तुमी म्हजे बकरेच न्हय. आज गवळी आनी बकरे आमी पळयता परमेश्वरान जाल्यार सर्वेस्पर देवाक गवळी म्हणटात आनी उरले शेळयो. पूण हांगा जेजू संवसारी आयल्या उपरांत जेजूत गवळी आनी शेळी तत्व जालो. गवळी तत्व जालो, शेळी तत्व जालो. आनी आमकां एक गवळी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमचो गवळी, आमी ताचे शेळयो. देखून आज आमकां आमी शेळयो ताचे खऱ्यो चलयत ताचो ताळो आमी आयकता आनी आमी ताची वळख धरता. ओत्तो आमचो धनी, ओत्तो आमचो सोमी, ओत्तो आमचो गवळी म्हणून आमकां वळख मेळटा. पूण जायते आजुनी तसले बकरे आसात की जेजूचे ताळो वळखनातले, जेजूच्या सांगात जोडिनातले, जेजूची खरी वळख नातलेले कितलो की लोक ह्या संवसारांत आसा. तांकां आमी खेदाळा ही सुवार्ता परगट करची. पूण आमी आमच्या बाउंड्री भितर रावल्यार मात्र सुरक्षीत म्हूण चिंता. खंडीत आमी सुरक्षीत ना, भायरी ना भितरी ना, खंडीत जावन. पूण देवाची सुवार्ता परगट करता आसतना, देवाची कामां आमी करता आसतना खंयच्याय रितीन आमी भियोंक ना. कित्याक सर्वेस्वर देव आमकां राखता. आमचो केदाळा दीस येता, त्या दीस मात्र जाले आखेर म्हणून. पूण ते दोळ म्हणसर देव आमकां राखता म्हूण सांगता. हांगा म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हाका वळखतात. पळया क्लियर सांगता. आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. जेजू क्रिस्तचो पाटलाव करचे, एका गवळ्याच्या पाटलाव करचे. ते शेळयांचें लक्षण. ते दिशी निशून वचूंक जायना. गवळ्याचें ते फॉलो करतात, गवळ्याकच ते
पाठव पूण आज आमचें जिवीत पळया मोगाच्या भोवान भयणी आमी खरेपणी जेजूचे पाटलाव करता गे खरें आमी शेळयोगी आनी तो आमचो गवळी करेक्ट दुसरो खंयचोय गवळी आमकां ना एकच गवळी आसचो तत्व समी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो पूण आमी ताचे खरी शेळयोगी म्हणून एक मतीन एक क्वेश्चन उठोवंक आमी खंडीत जावन फाव कित्याक त्या क्वेश्चनाक जाप आमी सोदून काडिचे आमी न्हीज जावन ताची शेळयोगी हेताचे आमी खरे बकरेगी आमकां बाचवेक खंडिताचे तोंड मेळ्ळ्या म्हणटा आसतना त्या बाचवेक आमी योग्य जाल्या ओगी आनी तांकां सांगता हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी केदींच ते नास जावचे नात कोण जेजूचो पाटलाव करता जेजूच्या पाटल्यान मेता कोण जेजू गवळी जावन तेचे शेळयो आमी जाता जाल्यार आमी कोणूच नास जायना बगार आमकां समेस्तांक सासणीक जिवीत मेळटा ही जावन आमच्या जेजून दिल्लेली आज बसवणी आमच्या ह्या बसवणेक आमी थीर रावया आनी खंडीत जावन जेजूचो पाटलाव आमी करया तांकां पळया देवाचें उतर सांगता म्हज्या हातांतले तांकां ओडून व्हरूंक कोणा वरवीं जावचें ना जर जेजूक आमी पाटलाव करता जेजू सांगता आसो जाल्यार आमकां ह्या पवित्र सभेंतान ओडून व्हरूंक कोणाचें न्ही जावचें ना ह्या आमकां भायर काडूंक कोणाचें न्ही जावचें ना ताच्या मोगातान मेकळे करूंक आमच्यान कोणाचें न्ही जावचें ना कित्याक आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जावन उरल्यार कश्ट जावन दी अनवरान पिडाशिडान निरासपण येवन दी सलवण येवन दी कितेंय जावन दी रिणाचे बार येवन दी जाल्यार जेजूचेर विश्वास दवरलो जेजूचे बाबर्थ दवरलो आमचो बाबर्थ बिलकूल दोंडोळसो ना म्हणलो एक भद्र आमचे खडप जावन आसले जेजू क्रिस्त ताका ताचेर आमी पातयेवन खंडीत जावन आमी मुखार चलता जाल्यार आमकां जिविताचो वाटो आमकां तो दाखयता सासणीक जिविताचो वाटो आमकां तो दाखयता आनी त्या वाटेन आमकां तो चलोवन व्हरता खंय पासो सोरव आसा थंय मात्र गवळी आपल्या शेळयांक व्हरता खंय नितळ उदक आसा थंय मात्र गवळी आपल्या शेळयांक व्हरता तशी आमचो गवळी जेजू जावन आसतना आमकां नितळ कुरपेची झर ती पिवंक आमकां तो दिता आनी ताच्या कडवळांतल्यान वाडलेली ती कुरपेची झर ती आमकां पिवंक दिता तो आनी ताचे सांगता तो आमकां व्हरता बरो सरव कशें इस्रायल परजेक भुकेल्ल्या वेळार मान्न खावंक दिलें तशें आमकां ताचें कूड ताचें मांस आनी रगत खावंक दिवन आमचें तो पोशण करता केदो व्हरते एक सत न्ही गे थोड्यांक जुदेवांक ते मानून घेवंक जालना ते तांच्या मतीक ते आटापोंक तांकां जालें ना ते विपरीत जालें म्हणाले ते विपरीत जाले शिकून देखून सगळे जुदेव ताका पाठ करतात पाटी वेतात सगळे ताचो पाटलाव करना ताचे तावन सोडून वेतात पूण मागीर आमी पळयल्यार सांपावलो सुवार्ता परगट करता आसतना जायते जुदेव ताच्या मेळाक येवन मेळटात जायते जुदेव ताचो पाटलाव करतात आनी थोडे जुदेव मोसरांनी ताचे विरोध गुटमोळी करतात ओले पुरो संगती हे संवसारांत आसा कितें बरें आसा तितल्यान तो वायटय आसा पूण जैत वरां जे आमी खोट्याचेर वायटाचेर बरें आमी मानून घेवन आमी जैत वरां जे देखून खोटेपण जेजून नाश करून उडयलां सैतानाची पदवी ताणें नाश केल्या देखून आमकां एक नवें जिवीत दिवचे खातीर ताणें आमकां त्या सासणीक जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हेलां तें जिवीत आमी आपणावंक आनी त्या जिविताक भितर रिगोवंक जेजूचे खरे पाटलावदार आमी जावया खरे शीस आमी जावया खऱ्या गवळ्याचे खऱ्यो शेळयो आमी जावया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमकां शिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां दाळणेंत पडव दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन नमान बरे पेन मरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो पगेवन ते मरे देवाचे माप्यां खातीर विनंती आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करून बरो दीस मागता.